आता रिसोर्स पर्सन CA सुधीर शेणे आयलांजी आणि प्रोफेशन अँड कम्युनिटी सर्व्हिस हाजे बद्दल विषय तुमकां माहिती दिताची हांक वेदीर आपय. गुड इवनिंग एवरीवन. नमस्कार. आमचे केले अर्थ जेवच्या कोणाक कष्ट जाता की कोणाक म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाता उल्लोच्याक म्हळ्यार आमचे गेले मी डेली करकड उलयताची जाल्यार कसले टॉक दिवका जाल्यार यूज ऑफ वर्ड्स आतां पळय यूज ऑफ वर्ड्स म्हण आयले म्हाका खंयचे शब्द आमी उपयोग करता म्हळ्यार थोडेची लॉंग टॉक दिताना ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाता जाल्यार इंग्लीश अँड कोंकणी मिक्स करून उलयल्यार जाता न्हू. ओके. प्रोफेशन अँड कम्युनिटी सर्व्हिस विषय सर्व्हिस म्हळ्यार विषय इम्पॉर्टंट की प्रोफेशन म्हळ्यार विषय इम्पॉर्टंट अंतू टॉक अंतू दोन्ही इम्पॉर्टंट म्हणून सांगचे इट्स नॉट ए गुड आन्सर. तुमकां कशें दिसता प्रोफेशन हा विषय हांव चड उलयत की हांगा आतां जो सर्व्हिस हा विषय चड उलोवका म्हण तुमगेले कशें दिसता टॉपिक सर्व्हिस रिलेटेड विषय चड उल्लोवच्याक हांगा अपेक्षा केला. सर्व्हिस म्हळ्यार कसले म्हळ्यार विषय भारी वास्ट ते विषय तांतू आमी जजमेंट करचे ना. जजमेंट करता तसले विषय सर्व्हिस नाही. आता विषय कसा आसचे सर्व्हिस मेंटॅलिटी म्हणतात. सर्व्हिस म्हळ्यार कळ्ळें सर्व्हिस मेंटॅलिटी म्हणून एक वर्ड आयकलांच की आमी. सर्व्हिस मेंटॅलिटी म्हळ्यार दिवचे तसले गुण ते असले जाल्यार दिवचे तसले गुण असले जाल्यार करणो आयकलां की आमी कर्णाल विशय ताका नांव कसं सांगताचे दान शूर कर्ण म्हणतात. दान म्हळ्यार तो एकड तेकड पळयना की कसं कोण नेमकी दिवचे काय ताणें कसं कोण नेमकी दिवन सोडचें. तागेले एक आर्मर आशिल्लो गोतस की तुमकां कसं आर्मर आशिल्लो ताका गदा युद्धांत तागेले ते आर्मर कृष्ण कसं की करून लास्ट तो गदा युद्धांत तो आनी न्हू तो कोण तो दुर्योधन तो महाभारत गोतस आमकां की रामायणा तागेले आर्मर आशिल्ले कर्णाले कर्णाक मारूंक जायना कोणाकय तागेले एक आर्मर आसा जाल्यार एकलो येवन ताका निमगिता इंद्र येवन ताका निमगिता डिस्गायज तूं म्हाका तुगेले आर्मर दितोय म्हणून तो गोतस आर्मर दिले तो सोलवत म्हणाल गोत जाल्यार सीधा काडटा आनी आर्मर दिवन सोडटा. एका येतकी मुगेल दुयेल वाडीक आसा एशी म्हूण सांगून तेजन लेफ्ट हँडान काडटा आनी वज्र आनी गोल्डनाची एक तंबी आसता की ताका लागगी तांणी पुरा राजवंश आसता तांगे हांगा वज्राचे भांगराचे पुरा राजो काडटा आनी लेफ्ट हँडान कांडीत काय ताका निमगुचे भितर तो कोप येता काय रशी दिल्ला वय आणा निमगेले कुडले दिल्ला वय जाल्यार कशी दिल्ला लेफ्ट हँडान दिल्ला आणा ऋषी तो आवडलो कसं म्हण सांगचे ताका कोप येता म्हळ्यार हांव इतलो गोत्त आशिल्लो मनीस दान दितना एक रायट हँडान दिवची तितले एका मर्याद ना म्हण तो लेखता काय सांगची भितर ताका कळटा काय कोप आयला म्हणून देखोर न्हू बेजार करू नाकाची ऋषीवर्या हांव लेफ्ट हँडान दिल्ली कसले म्हळ्यार मन चेंज जावच नाका कसले मन चेंज जावचें हंग तांबी आशिल्लो हांगा रायट हँड एशी वचून दिवची भितर मुगेल मन या नाका त्या दिवया म्हूण येवची भितर हांगा लागगी आशिल्लो लागगी काडलें आनी दिल्लें हांव म्हणटा तशी एक हातान दिल्यार आनीक हाताक कोळू नज्ज म्हळ्यार एक काणी आमी आयकल्यांची वय की न्ही म्हळ्यार दान जो सेवे जो सर्वीस ते पुरो मेंटॅलिटी तांतू वैरी तग्गू म्हळ्यार विशय ना आनी ताका एक सीमित म्हणाल ना. आतां हें केदन दुखून सूर जाला तशेंच कर्णाल विशय उलयता आशिल्ले आमी न्हू दान शूर म्हण ताका कसलें सांगचें म्हणून युधिष्ठिरान ताका दान शूर म्हणून नजवे तो धर्मराय तो चांगू ताका कित्याक दान शूर म्हूण सांगनी कर्णा कितें सांगचें म्हणून अर्जुनाला आर्ग्युमेंट अर्जुन कृष्णा वचून सांगता काय तो तांगेल पार्टी कौरवाल पार्टी जाल्यार तूं ताका दान शूर म्हूण एक पदवी दिल्या आमगेले अण्णा युधिष्ठीर इतलो चांग आसा ताका तूं कसले तसले पदवी दी न्ही ते कसले थंय ताका जायत तूं मुगेलो टिवा एक पंथ म्हणटा दोग जन कृष्ण आनी अर्जुन एक हें करता पळय संत तांगेल वेशारी सुरवेक हागे ते वता
युधिष्ठिराते वचून सांगता की पण आमकां यत्न करूक हें जावका सॅन्डलवूड कसं म्हणजे आमचे गेलं ना चंदन चंदन जावका सॅन्डलवूड जावका तें दिवेतो म्हणटा जोर पावस आसता आनी ते सॅन्डलवूड पुरा भायर दवरलेलो पुरा तिंबून गेला तशी धर्मराय सांगता की वयव्या तुमकां सॅन्डलवूड आसमी गेल्याक जाल्यार पुरो तिंबून गेला तशें आत्तां दिवचें जायना तुम्ही अनेक पंथ येयाची पावस नातील तेन्ना सुकील तेन्ना नांवां तुमकां दिताचीची म्हणून जायता म्हणटा की तेणी कोप्पनातले दोग जाण नेक्स्ट ते कर्णाते वता की कर्णाते वचून निमगे ताका आमकां एक चंदन ಸ್ವಲ್ಪ जावका म्हणून तेन्ना ना वयव्या तावळी 1 मिनट बेश्या तुमी ताणी निद्दोत तसल कॉट आसा पळय आनी येद्राचे तागेले घराचे बागीला मारून घालता की बागील ते चंदनाचे बागीला मारून घालता की ताणी निद्दलेले कॉट भेतीत की ताजी कट्टी हें करता की तांकां समर्पण करता म्हळ्यार दिवची तसल्या मेंटॅलिटी कर्ण आशिल्ली कर्ण त्या तशें जावन डिफरन्स दानशूर म्हळ्यार कर्ण कसल्याक म्हळ्यार एक एग्जाम्पल आमकां रामायण महाभारतांत येता आतां आजकाल सूर जालें हें सेव हें सर्वीस म्हळ्यार मेंटॅलिटी आजकाल कितले की ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆಮ್ಗೆಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತು आमगेल हिंदू संस्कृती अंतू येवन आसा एक श्लोक सांगू येतोय सर्विस रिलेटेड एक श्लोक सांगया पळया खंयचेय जाता श्लोक आमी त्या भटमामाना म्हणचे श्लोक जावका म्हणना कळ्ळें खंयची एक मंत्र म्हणणे एक श्लोक सर्विस आमगेल हिंदू संस्कृती आशिल्ली एक सर्विस रिलेटेड खंयची उडगासा येता की सर्वे भवन्तु सुखिनः मगिरी सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् कोणाकय कसले तोंदरे येवची नाका पूरा जन आरोग्यवंत जावन आसोची पूरा जन खुशीर आसोची वसुदैव कुटुंबकम सगळे विश्व आमगेले कुटुंब ह्या हिंदू संस्कृतींत आमकां सांगून आयिल्लो तसल पुरो विषय प्रोफेशन एंड सर्वीस आनी विषय येनी आतां कशें जालें इंट्रोडक्शन आयलें सर्वीस म्हळ्यार कशें जालें म्हणून नव्हे आतां प्रोफेशन आनी सर्वीस तदनंतर प्रोफेशन नातील सर्वीस आतां आमी आतां प्रोफेशन एंड सर्वीस म्हळ्यार हांव आय एम इन ए प्रोफेशन सर इज इन ए प्रोफेशन हू आर यू ऑल स्टुडंट्स यू आर नॉट इन ए प्रोफेशन तर तुमी कसले करून हांवें करू असं ते पुरो पळयाव्या सो ॲज ए प्रोफेशन फॉर एग्जाम्पल आय एम ए चार्टर्ड अकाउंटंट मुगेलें एक ऑफिस आसा हांव क्लायंट्स सर्वीस दिता हांव प्रोफेशन रिलेटेड सर्वीस कसा करीता तुमी सांगायची आतां तुमी आज न्ही जाल्यार बाय चार्टर्ड अकाउंटंट जावचे तसले मस्त जन CA एस्पिरंट्स आसात पळय की न्ही आसा न्हय तर तुमगेल खंयची एक प्रोफेशन आसूं पुरो बिझनेस आसूं पुरो तुमी कशी सर्वीस करीता तुमगेल मना कसं आसता CSR म्हळ्यार इट्स ए कंपनी रिलेटेड टॉपिक एज एन इंडिविज्युअल प्रोफेशनल कसं सहाय करीता प्रोफेशनांतू सर्वीस म्हळ्यार एथिक्स म्हळ्यार एक वर्ड आसा गो तसके आयकल्याची आमी एथिकली आमी आमगेलें प्रोफेशन चलयलें दॅट इटसेल्फ इज अ सर्वीस टू द कम्युनिटी ताजे नंतर विथ द प्रोफेशन आसा हेल्प कितली जन आमी हेल्प करताची आमगेल तसल CA वजे तसल स्टुडंट्सांक फ्री कोचिंग दिवची जो दुर्बळ आसा कोणाक अगत्य आसता फ्री कोचिंग दिवची CA स्टुडंट्सांक कोणाक अगत्य आसता तांगे CA फीस भरच्याक हेल्प करची की तसल सर्वीस मॉनिटरी सर्वीस हे करीत बुद्धाल नांव आयकलें की आमी ओके बुद्धाक एनलायटनमेंट जाल्ला म्हळ्यार तो बुद्धा म्हळ्यार एनलायटन्ड वन म्हण अर्थ तो बुद्ध जाल्लो तो ताजे फुडें सिद्धार्थ म्हण आशिल्लो तो ताका एनलायटनमेंट जाता ही बिकम्स बुद्धा ताजे नंतर तो एक गांवांक चमकून येता आसता एक गांवां येता तो तागेले शिश्यालोट येता आसतना एक घटन जाता एकल्याल घरकडे एकलो बरी दुर्बळ कसले ना खावचे पिवच्याक ताका संकट कसले घरकडे व्यवस्था ना
कसं की कुली काम करचे त्या दीस कसं दुड्ड ओट जाता ताजेची कसले खावन जीवन कोरनाशिल मनीस तो तागेल कंडी दुखून भायर पळयतना एक टायमारी तागेल भायरी घरा भायर आशिल्ले पोंडांत पोंडा कसं म्हणजे तळेशी तांतू एक कमल तावरे ब्लूम जाल्लो. एक्चुअली तावरे ब्लूम जावचे एक टायम आसा ते ಒಟ್ಟು ब्लूम जायना ताका एक टायम आसा जाल्यार खंयची टायमार तावरे ब्लूम जायना इम्पॉसिबल त्या टायमार तावरे ब्लूम जाल्लो. ताका आश्चर्य जाता हे तावरे कशी ह्या टायमारी ब्लूम जाल्ला म्हूण तो कसं करता धांवता ते तळ्या दुखून तावरे कट करता आनी ते विकूं वता. इथं म्हणत तागेले दुड्डू ना न्हू दुड्डू नातिल्लो मनीस खावच्या पिवच्या संकट परिस्थिती तागेले कश्ट भयंकर दुर्बळ म्हळ्यार अति दुर्बळ. तो कसं करता ताका एक मना आयडिया येता ते तावरे अंगडी व्हरून दिल्ल्यार जन घेतात न्हू म्हळ्यार ह्या टायमार तावरे मेळयना ते ब्लूम जे सद्या ना तें सांगून पळय मिगेल घरकड जाल्ला तावरे आ कितले दुड्ड दिवक त्या टायमार ₹1 एक तावर मेळटा आशिल्लो म्हूण लेक्क्याचे. तो एक लागीं अंगडी चेले वचून सांगता की हे ₹5 मिगेल घरकड जाल्ला तावरे ₹5 जाल्यार हांव तो अंगडीचो भजी कंजूस म्हळ्यार एक पैशाक लाक दवरतलो मनीस तो. तो कसं करता त्या टायमार आतांच न्ही बुद्दाल टायमार आत्ता म्हणटा ₹100 तसलं नाही तेन्ना ₹5 म्हणटा तो अंगडीचो तांडून घेता की आनी ₹5 दिवच्या वता की हक्क आश्चर्य येता की यो कसं येतोळता एक पयस सोडनातील मनीस आज तावर पळयल कुडले तावर घेवन ₹5 न्ही कसं लाक न्ही म्हाका जावका ते तावरे तावरे बरें स्पेशल न्ही कसं लाक न्ही म्हाका ते बुद्दा दिवचे आसा बुद्ध आयलो आमगेल्या गांवांत ते बुद्दा दिवच्याक म्हणटा ते तावरे बुद्दा दिवका म्हाका म्हूण ताका समर्पण करका म्हूण तो अंगडीच म्हणटा ते तळ भितर हा यो वापस तांडून घेता ₹5 दिता म्हाका नाका ₹5 नाका म्हणटा ते तावर घेवन सीदा वता की म्हळ्यार ताका शॉक जाता तागेले जिवनांत ताणें ₹5 दिता म्हूण लेक्क न्ही इम्पॉसिबल ते दिल्लाल म्हणटा ते बुद्दा दिवचे हाका बुद्ध कोण म्हूण म्हाका गोतना ह्या मनशा बुद्ध कोण जाल्यार बुद्ध म्हणली ना ताणें कसं की एका सुब्रमण्यन वापस तावर गेले ताणें चमकालो. ताजे नंतर त्या गांवचे सरपंच म्हणटाचे ताका वचून दिता काय ताका विकता सांगता ₹50 हें तावर एक म्हळ्यार ताका कळटा हें कसं की एक आस विशय म्हणून ₹50 जाय तावर जे आमगेल्या घरांत जल्लाले हो वय मार आत्ता जल्लल तावर कशी जल्ल तें तूं दी म्हाका जावका तें मग कितले ₹50 न्हू घे तर दिना काय तो तावर दिना काय ₹50 म्हणटा जाय ₹50 काड कसं लाका म्हणटा की कसं लाके बुद्ध आयला आमगेल्या गांवांत ते बुद्दा दिवच्या म्हाका ते तावर जावका ताणें बुद्दान आयले कडे म्हाका तें समर्पण करता फस्ट ताका तावर वय ₹50 दिवचे रेडी आसा तो वय वय बुद्ध म्हण वय तावळ नाका तुका दिना म्हणटा काय ताका ಸ್ವಲ್ಪ आशी म्हळ्यार ताका चड जाता जोर आश जाता म्हळ्यार तो मन करता की कसं जाल्यार हें रायाक दिवचें म्हूण हांव कसं म्हण पळया म्हणटा राया लागीं धांवता राया लागीं सीदा वता की विंगड खंयचे अंगडी सरपंच कोणें वतना रायो तागेले आजीरी रथार बसून येतास काय म्हळ्यार तो बुद्दा पळोवचे येतास ते येताना रापयत काय पळय तावर येशीस दाखयत काय हो सांगता की हो तावर केदां न्ही कसं हें वय म्हाका दी कोणा काय दिवचें ना हें राय आशिल्लें म्हाका दिवचें हांवें दिवचें बुद्दाक कसं जाय तुका सांगा म्हणटा तेदन तुका वच ना तुका हें जाल्यार तुका इतलें भांगराचें हें दिता तें दिता तें सांगची फुडें त्या 2-3 पंत बुद्दा म्हूण आयकलो नव्हतो थंयच तागेलें मन चेंज जालो म्हळ्यार बुद्दाल पवर कसो जाल्यार म्हळ्यार एक काणयेन तूं थंयच तागेलें मन चेंज जालें तो राया सांगता काय तोंदर ना राया तूं तें भांगर हें सांगचें पळय हें म्हाका जाय हांव दिता बुद्दाक म्हाका कोणाली दुड्डूय नाका म्हाका तुगेले भांगरय नाका कांय नाका न्ही तो बुद्दा सोदून वता आनी तो मनुष्य एशी बयसून बुद्ध बसला काय ते खंय रुक्का तोग्गू बसला काय ताका एशी कोर न्हू
ते तावर समर्पण करता चाल म्हळ्यार ताका निजावन दुड्ड मेळटा आशिल्लो जे पुरा समर्पण केलें ताणें तें सर्वीस पुरा तागेलें पुरा आशी हें तें पुरा करून बुद्धाक ताणें समर्पण केल्लें काणी बुद्धाल काणी आमकां आयकुच्या मेळटा म्हळ्यार कसलीय नातील मनीस दुड्ड नाका कोणा नाका जी जाल्यार तागेलें समर्पण केल्लेली काणी अंतू बुद्धाल काणयेक आसा आतां लास्ट फायनल टच आम्ही कसं कोरयत म्हणाल विशयांतू तुम्ही ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ सांगा तदनंतर मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट्स एक 5 असतो मिगेल मनांतू ते हांव सांगता ते तुम्ही पक्कने तुमकां कोरका आम्ही अशी केल्ले लायक म्हणून दिसल्यार तुम्ही खंयचेय तांतूल पॉइंट्स इम्प्लिमेंट केल्यार आज इतली उलयल्याक कसं जाता सार्थक जाता म्हूण लेखता हांव कळ्ळें चल मस्त सकट विशय आसा हंड्रेड्स ऑफ विशय लिस्ट कोरयता आमी खंयची पुरो सर्वीस कोरयता म्हणून आता तुमगेल मनांतू एज ए ह्युमन बीइंग एज ए कॉमनर एज ए सिटीजन तुम्ही कसं सर्वीस कोरयता आता दुड्ड दिव येता दुड्ड दिवची तुमकां जाय न्ही म्हळ्यार यू आर नॉट अर्निंग कळ्ळें चड म्हळ्यार तुमी कशें कोरया स्वल्प सेविंग्स कोरयता सेविंग्स करून तुमी कोणाक हे गत आशिल्ल्या दिव येता दॅट इज ऑलवेज दॅट ताजे नंतर कसं सर्वीस कोरयता तुमी जेंटलमॅन तुगेलें नांव वैभव कसं सर्वीस कोरयता वैभव शिको येता आता आमकां ಸ್ವಲ್ಪ नॉलेज आसता कोणाक अगत्य आसा आमगेल्या घरांत एक होम ट्युशन्स शिकोवन फीसा की दोडवा की फ्री आमकां आशिल्लें नॉलेज विंगडा दिव येता व्हेरी गुड वैभव सिट डावन आनी कसं कोरयता येस आमी घरात फोन पुरो येवन विलेजेस तांकां फोना नॉलेज ना म्हणा फोन पे गूगल पे स्मॉल बिझनेस तक पुरा त्या शिको येता ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದುರ್ಬಳ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶಿಕೋ येता ವೆರಿ ಗುಡ್ तुक ಗೊತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಶಿಕೋ येता आणि काही सर्विस कर बेसिक नीड्स कसने असले फायनान्शियल हेल्प बेसिक नीड्स गुड यूज्ड क्लोथ्स आणि असल्या ಕೆಲವು ಕಡೆನ त्यांनी सांगतात कोणाक क्लोथ्स अगत्य आसा तसं आता ಕೆಲವು ಜನ रात्रीची पुरो बाईक घेवन वताच बाईक घेवन वचून इतले अंत तंतेक दूध त्यानंतर बिस्कीट त्या पुरा घालून काही पुरा सुणे आसता पळय मस्त सुणे आशिल्ले कडेन थंय प्लेट दवरून सुण्याक घालून चल पुरा पळय न्ही आमी तसल ಕೆಲವು जन घरा भायर उदकाची कॅन दवरल्या तांतू बर्ड्स येवन उदक पिवची म्हण सांगून तसल पुरा मस्त सकट करूं जाता आणि कोणी कसले सांगोस की तुमगेल मना मिगेल मनान तसल असल हेल्प कोरयता यश श्वेता अमृत कसं ब्लड डोनेट व्हेरी गुड हांगा कोणी ब्लड डोनेट केल्लें जन आसा की ब्लड डोनेट करची व्हेरी गुड फॉर युअर हेल्थ व्हेरी गुड फॉर युअर हेल्थ 18+ इयर्स जाल्यार पुरा जनांना ब्लड डोनेट कर 18+ इयर्स जाव का अगत्यस म्हणजे जाल्यार आता कोणाला अगत्यस म्हणजे आमकां कळटा खंयचे ग्रुपान तो असल असल हॉस्पिटलान तू कोणाक जाव का म्हणजे त्या टायमार दिल्यार आनी काही लायक ब्लड डोनेशन व्हेरी गुड आनी सांगेच सांगे कांय व्हडणे टायमच आमगेले अनाथाश्रमाक वचून थंय आमगेले ಕೆಲವು जन बर्थडे सेलिब्रेशन आनी अनाथाश्रमा वचून तांगेल चेडवां लोटू थंय आशिल्ले जना लोटू टायम स्पेंड करून तांगेल ಒಟ್ಟು बर्थडे केक तसल बरं कोण तांगेल ಒಟ್ಟು एक दीस स्पेंड करचे आमगेल बर्थडे म्हणली कुडले लॉफ्ट हाकी खंयचे हॉटेला वचून जेवचे बरलाक तांगेल ಒಟ್ಟು एक दीस स्पेंड करचे व्हेरी गुड आणि मेडिकल ट्रीटमेंट कशी दिता मॅडम तुम्ही मेडिकल ट्रीटमेंट व्हेरी गुड करेक्ट व्हेरी गुड तुम्ही डॉक्टर म्हणताना तुमगेल तितली सर्वीस दिवची तसले प्रोफेशन ना डॉक्टर्स म्हळ्यार तांगेले हायेस्ट सर्वीस ता म्हळ्यार जनाल जीवची एक नमने हेल्थनातले कसले ना मनशाक ते हेल्था रिलेटेड तुम्ही सर्वीस बी दिल्ल्या तुमकां ताज्या पशी वाड ह्या जिवनांतू साधन ना व्हेरी गुड नेक्स्ट कसली सांगूस की फूड खाण फूड वेस्ट करचे पशी कोणा अगत्य आसा तांकां फूड दिव येता वय व्हेरी गुड
सांगायची तुमगेल मना मस्त कडस सांगच्या मात्र त्यांनी तड्याची हां aged people व्हेरी गुड हां 5 ब्रॉड टॉपिक सांगता हांव ते तुमी नोट करूं मना दवन घेऊ तर तुमगेले तुमकां सोडलाले इथं फर्स्ट विषय स्वदेशी कसं ते स्वदेशी म्हळ्यार हां स्वदेशी म्हळ्यार खाली मेड इन इंडिया म्हळ्यार विषय नाही आमगे लँग्वेज आमी उलयतावे आमगेल आमची गेले तो आमी घर कडेन उलयतावे ते स्वदेशी आमकां संबंध पळयता आमगेले ड्रेस आमगेले ट्रेडिशनल ड्रेस आमी प्रमोट करून घालतावे आमगेलेच प्रॉडक्ट्स आतां आमी पयर युद्ध जालें पाकिस्तान आनी भारता युद्ध जालें आमकां कळ्ळां कोण कोण कशी कशी कोण आमकां हेल्पा आयला कोण आमकां हेल्पा येनी आमगेल म्हळ्यार आमकां एक प्राउड आसता वय की नाही सो स्वदेशी इज द फर्स्ट कम्युनिटी सर्वीस वी कॅन गिव जल्तितले आमगेल लँग्वेज आमची गेलेच चड जो कन्नड चड जो संस्कृत चड जो हिंदी चड आमगेल लँग्वेज आमगेल ट्रेडिशन आमगेले ड्रेसस आमगेल कल्चर आमगेल इंडियन प्रोडक्ट्स दिस इज द फर्स्ट पॉइंट स्वदेशी सेकंड पॉइंट कुटुंब कुटुंब म्हळ्यार कसं फॅमिली आम्ही घरकडे आनम्मा लोटू जो आमगेल घरकडे आशिल्ले मालगड्या लोटू जो आमगेल फॅमिली ओटू आम्ही कितली टायम स्पेंड करताची आम्ही ओट्टू बैसून जेवतावे की ओट्टू डेली बैसून भजन करतावे घरकडे आमगेल कुटुंब म्हणले आमगेल मात्र नाही आमगेल घरा लागीं आशिल्ले एक 7-8 घर पुणी आमकां क्लोज रिलेशन आसवे तांगे लगत्याक आमी पावतावे आमगे लगत्या तांणी पावतावे एक 8-10 कुटुंब आमगेल घरा लागींचे बॉन्डिंग असुकाची इथं म्हळ्यार कसलेय तोंदर जाल्यार आमगेले लागीं आशिल्ले घरा तांनीच आमकां मेळचे आनी आमी आमगेल घरांत तूं आनम्मा लोटू आमगेले अण्णा भाव भयण्यो आमगेल मालगडे तांगे लोट आमी कितली टायम स्पेंड करताची दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कुटुंब ते फॅमिली स्ट्रक्चर आसता दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वेस्ट आनी ईस्ट तांचे डिफरन्स अशें तर जावन वेस्ट तांणी कसं करता आसाची आमगेल्या फॅमिली कसं करूं पळयता आसाची ब्रेक करूं पळयता आसाची कसं जाल्यार आमगेले फॅमिली सिस्टम ब्रेक जावचें ना इथं म्हळ्यार आमी लेखू पुरो आतां वाटीक जेताना आमी जितल्यार राबता आतां पळय न्ही तुमी वाटीक गेले कडल्यान माय मामा लोट राब्बानांची विंगड जावका म्हणटा लेखचे आमी मागीर तुमकां एकपंथाक एक्सपिरियन्स आशिल्लें सांगचें हांवें आमी विंगड राब्बानी जाल्यार एक्सपिरियन्सान सांगचें कसं म्हणल्यार वाटीक गेल्लो निमित्त वाटीक जावन एक 5 वर्स ताईं राय आमी एकपंथ एज जाल्ले 30+ जातरी मागीर तुमकां ह्या पुरो कसलें लागना मागीर आनम जावका विंगड जन जावका मस्त जन जावका ओटू वचुका म्हळेलें दिसता आतां मात्र हांव आनी बायल पुरो आनम किरकिरी ते आमकां आतां एकल्याना आसल्यार लायक गमत वय की नाही तर 30 एज टायमात ताजे नंतर पुरो कळटा तशें जावन आत्ताची कुटुंब आमगेल घरा लागीं आशिल्ले पुरो जाणां लोटू ओट्टू जावन अशें आमी तांकां हेल्प करचें पुरो जाणां नाका एक 7-8 घर लागीं आशिल्ले पुरो जाणां लोटू तुमी बॉन्डिंग घट्टी जावन आसलें दॅट इट सेल्फ इज ए गुड कम्युनिटी सर्वीस सेकंड पॉयंट जालो थर्ड पॉयंट पर्यावरण पर्यावरण म्हळ्यार कसं एनवायरमेंट एनवायरमेंटाचें प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सर्वीस वी कॅन गिव कसं करूं प्लास्टीक यूज जाल तितली उणी करका आमकां ताजी प्रॉब्लम आत्तां कळना ते आमकां आमगेल्या चेडवांक कळटा आतां एक पावस येयलो पयरी बॉम्बयचे वस्त बीन पळयल्यार प्लास्टिकाचे प्रॉब्लम व्हेरी व्हेरी डेंजरस प्लास्टीक यूज उणी करका म्हळ्यार कशें कशी आमी खंयी शॉपिंगा चमकल्यार खंयी चमकल्यार आमगेले एक क्लॉथ बॅग आमी व्हरका आनी कशें करीत उदकाचे सेविंग्स करका तदनंतर वेस्ट मॅनेजमेंट आमगेल घरा आशिल्ली कोयरू आमीची रिसायकल करता आसतना मस्त प्लॅन्स आसा खाद म्हूण एक मेळटा तें एक आणतो ड्रम आणतो
तुम्ही त्या ಸ್ವಲ್ಪ मातशें घालनो तदनंतर वापस तुमगेले हें घाल तशें माती घालून एक तुमीच मॅन्युअर करता तसले एक सिस्टम आसा कसले घाण येना कसले येना ते जाल्ले कुडले मागीर काडचे आनी झड्डा घालून सोडचे तसले कॉम्पोस्ट म्हणटाचे एनवायरमेंट सेव जाता आतां ಕೆಲವು दिसू तो कोयर व्हरतले येन जाल्यार आमगेले एक्स्ट्रा कोयर आसल्यार कसो करचो तशी कंपोस्ट केल्यार व्हेरी गुड सो थर्ड एनवायरमेंटा विशयी मस्त आसा उदक प्लास्टीक कॉम्पोस्ट हे इम्पॉर्टंट आमी करचीच जाल्यार हें कसलें कश्ट ना कॉम्पोस्ट पुरो जनान करूं येता प्लास्टिका बदला क्लॉथ बॅग पुरो जनान व्हर येता उदकाची सेविंग्स पुरो जनान करूं येता इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स पुरो जनान करूं येता उदका सेविंग्स करच्याक एक एरे कसं की एक मेळटा टॅप घाल्यार ताची फोर्स उणी जाता फोर्स तर तसं हाऊ टू स्टॉप द फोर्स ऑफ द वॉटर म्हणून कसले एमेझॉन पडले तसले एक प्रॉडक्ट ते एक पायपा फिक्स केल्या जाय तसल पुरा आमी कोर येता 3 पॉयंट केला 4th पॉयंट सामरस्य सामरस्य बरं याचे सामरस्य म्हळ्यार कसं जालें पुरो जन आमी एकूल्याक वसुदैव कुटुंबकम म्हळ्यार पुरो जन एकची नवा जाल्यार जलतीतले आमी जनांक ಒಟ್ಟು जावन आसता तशी आमी करता लास्ट पॉयंट नागरिक शिष्टाचार नागरिक शिष्टाचार म्हळ्यार कसं जालें नागरिक म्हळ्यार कसं जालें सिटीजन शिष्टाचार म्हळ्यार कसं जालें डिसिप्लिन पक्कने कसं जालें हेल्प जावंक जाल्यार आमी करची तसली मेंटॅलिटी आसता हे पूरा नागरिक शिष्टाचार ह्या 5 विशयू पुराय जनान डेली लायफांत आमी केल्यार इट्स ए कम्युनिटी सर्वीस खंयचे पुरा 5 विशयू स्वदेशी कोरेत की कितले जाता तितले हांव आतां चमकल गुळे पुरा जन आतां परफेक्ट तशी म्हणणे कसं जाता आमगेले मनान तेका सुका असल असल कोर येता आं नेक्स्ट कुटुंब आमी घर कडेन जल तितली टायम स्पेंड करचे आनम लोटू आमगेले मलगड्या लोटू घरा लागीं तांगे लोटू लायक संबंध दवरून घेवचे नेक्स्ट पर्यावरण प्लास्टीक हांव सांगला वॉटर वेस्ट मॅनेजमेंट विंगड खंयचीय तुमी ऍड कर येता ताका नेक्स्ट सामरस्य पुरा जन आमी एकची आमी कोणाकय वैरी तो अशी तशी कसले मनान तशें ना नेक्स्ट नागरिक जल तितली हॉर्न उणी करची की ट्रॅफिक रुल्स फॉलो करची की विंगडा कोणाकय रोडार कसले हेल्प करची की विंगड पुरा हे पुरा नागरिक शिष्ट ह्या 5 आमी केले दॅट इट सेल्फ इज अ कम्युनिटी सर्वीस वय की नाही पुरा जनान अशी केल्यार प्लास्टीक उणी केल्यार कोणें हॉर्न मार पुरा जनान केल्यार सोसायटी लायक जाता म्हण दिसता जाल्यार ते आज पाहिजे तसले विषय नाही जाल्यार केल्यार आमी चांग ओके थँक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशंटली I appreciate your efforts. Sitting and listening is a great job. Okay? Congratulations everyone. Thank you, thank you, thank you. आता CA सुधीर शेणे हांकां यादस्तीक दिवन मान करता म्हणून विश्व कोंकणी केंद्र अध्यक्ष CA नंदगोपाल शेणे हांकां विनंती करता.